सी म्हाकाय खूब इंट्रस्ट, हांवूय स्पोर्ट्समॅनूच, हांव नॅशनलाक टिमी हरलोच मनीस. म्हाकाय जाय बाबा गांवांनी ग्रावंड जाल्ले, पळय त्या विलेज पंचायत एक विलेज पंचायती एक ग्रावंड आसूंकूच जाय. म्हाका धरण सदांच कितें म्हणटा 3दा 4दा इनॉग्रेशन जालें, जायना ती आपावटी जातली काय म्हणून ऑफ दॅट 3दा न्हू कितले फावट जाले? 4दा मा एक फावटी हांव लोक मडकेकारा बरोबर. सो वॉट आय एम सेईंग इज सी मनशाक मरे डेडिकेशन आसूं जाय, कोणाकूय जावं. आय एम नॉट ब्लेमिंग कोणाची मिस्टेकी लागून. नो आय एम नॉट ब्लेमिंग, आय एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी. बट ज्या मनशांनी करून जाल्लें, जेन्ना तुकोडेन सगळे घरदार आहले, तूं राजा आहलो ह्या गांवचो आनी हे डिपार्टमेंट तुजें आहलें, आयज तुज्यान एक पंचायतीन एक ग्रावंड करून जातालो. आय एम नॉट नेमींग एनीबडी, पूण तेमी करून जालें तेन्ना. पण आता इतली फायनान्शियल क्रायसीस आसतना जातली का? तरी आसा करून दाखयतलो. आय वील डू इट. आतां एट प्रेझेंट सद्याक आमी पॉजेशन घेतलां जाग्याचें. हें पॉजेशन ह्या पैंगीण पंचायती हातीनूच नासलेंच. आतां जाग्यार घातलां आमी. विचार ताका कितले पावटी मारले पणजेन, तोय भोंवतालो पावटो पण बवीर. सी हांव बसोन लास्ट डेप्युटी कलेक्टर झगडलो हांव. तुमी सांगा मग जायना म्हण. हार्ड कॉपी शेडली म्हणटा. हार्ड कॉपी अरे वॉट यू मीन शेडली? अक्वायर केल्लो लँड हाव यू कॅन से लॉस्ट? मग तेन्ना मागीर सोदून काडटकच हिंगा परतून मॅनेजमेंट करतकच हें पॉजेशन आयज आमचे कडेन ह्या विमोदान मामलेदार ट्रान्सफर करून दिलां आमकां. सो इट इज कम टू आवर नीड. नाव वी हॅव टू डेवलप and I will see to it, I will take priority on this पैंगीणी ground. कित्याक हांवेंच कॉमेस केल्लो तेन्ना कर्वे हांवेंच कॉमेस केल्लो. गव्हर्मेंटाची वस्त करता जाल्यार तुका फकत डिटर्मिनेशन जाय आनी आपूण काम करता म्हूण दाखोवंक जाय. काम करतलो येस. सो म्हाका थोडो टायम दिया. आय विल सी दॅट आय वर्क. म्हाका कसली गरज आसली घेवन बसपाक? आय एम इंट्रस्टेड बिकॉज ऑफ ग्रावंड. म्हाका तेंगे सगल्यांचें बाबा कॉपरेशन जाय. फाल्यां एकट्यान ऑब्जेक्शन ना आमकां ग्रावंड नाका म्हळ्यार म्हाका इन्सल्ट. सो एवरीबडी शूड कॉपरेट. ग्रावंडा खातीर म्हणल्यार पळय हांव एक सारको क्रिकेटी लागून पिसो. ताका लागून म्हाजी स्वताची टीम आहा मांडवी परिवार म्हण, आनी ताका लागून म्हाका दिसता भुरग्यांक टॅलंट दाखोवपा खातीर कांयच मेळना. भुरग्यां कडेन ग्रावंड ना. काणकोणांत तसो एक बरोसो ग्रावंड ना. एक आगोंद आहा आनी हो पैंगीणच्या ग्रावंडाचो इश्यू 25 वर्सां जाले हे करतात. 25 वर्सांक कितले मिनिस्टर येयले, कितले हे जावन गेले, पूण कांयच हें करूं ना. आतां ह्या आमदारा धरून हांवें ह्या 3 वर्सां लागली म्हाका फक्त पोझिशन घेवपाक ग्रावंडाची. आनी आज जे आमकां आमदारान सपोर्ट दिवन आमी सर्वे डिपार्टमेंटाक पावटी मारून कमीत कमी 50-60 पावटी मारले दिसता. आनी तेजे नंतर आमदारान सपोर्टा लागून फास्ट जालें मातशें काम. आनी विमोद दलालान जे मामलेदार आहा तेणी बीन मातशें काम आपलें फास्ट करून जे ग्रावंडाची इतली तेंपाचें हें आहलें पळय तें आज सद्या आमच्या हातीन येयल्लें आहा. 1980 15 ऑगस्ट 1980 तारीख पसून म्हाका अजुनी लक्षां आसा. त्या दिसा गांवची तरणाटी एकठांय आयले आनी पैंगीणचो त्या वेळाचो सरपंच जगदीश आचार्य हाजे कडेन तांणी पैंगीणी ग्रावंड जाय म्हणून मागणी केली. ताजे पयलें स्वता जगदीश आचार्यान हांव ज्या जाग्यार उबो आसा त्या जाग्यार हांगा हावजींग कॉलनी करपा खातीर प्रपोजल हाडिल्लें आनी एकूण 36 प्लॉट केल्ले. 18-36 आनी तातूंत म्हजोय एक प्लॉट आशिल्लो आनी मदल्यान ताका रस्तो आशिल्लो. दोनी वाटच्यान एक वाटच्यान 18 प्लॉट, एक वाटच्यान 18 प्लॉट. आनी हांगा पैंगीणी जे भुमिहीन लोक जे आसात चडांत चड त्या लोकां खातीर एक हावजींग कॉलनी आसची. तो स्वता सरपंच आशिल्ल्यान ताणें ती हांगा उबारपाचो प्रयत्न केल्लो आनी कोमुनतारी कडेन तशी प्रपोजल दिवन सगळे चिरी सुद्दां हाडून घाल्ले. त्याच वेळार पैंगीणीक रॉथमन्स 11 ह्या नांवाची एक क्रिडा संस्था चलताली. ते बारीक बारीक टुर्नामेंट घेताले. ते सगळे जाण जगदीश आचार्या म्हऱ्या आयले आनी आमकां ग्रावंड जाय म्हूण ताणें डिमांड केलो. त्या वेळार जगदीश आचार्य आनी हांव सामकें लागींचे आशिल्ल्यान ताणें म्हजे कडेन आमी चर्चा केली आनी म्हळें की आमकां हावजींग कॉलनी आमी दुसरे कडेन खंय तरी करया, करपाक जागो मेळटलो, पूण गांवांक एक ग्रावंडाची गरज आसा म्हूण आमी हो हांगा ग्रावंड करया. आनी म्हजी स्वताची पैंगीण नागरीक समितीची निवड करून अध्यक्षपदार निवड केली. आनी त्या वेळार हरीश झांटे गोंयचे क्रीडा मंत्री आशिल्लो आनी ताजे कडेन आमी हें प्रपोजल व्हरून दवरलें. पूण सरकारा कडच्यान जितली मदत मेळपाक जाय आशिल्ली ती मेळनाशिल्ल्यान तेन्नाय स्वता जगदीश आचार्य क्रीडा मंत्री आसून ह्या ग्रावंडाचे मुखार कांयच जालें ना. त्या नंतर
इस्दोर फर्नांडीस आमदार जालो, पांडुरंग मडकयकार स्पोर्ट्स मिकी पाशुको स्पोर्ट्स मिनिस्टर जालो, त्या वेळार परत आनी एकदां ताजी स्पोर्ट्स हाजें फावंडेशन घालप जालें. परत पांडुरंग मडकयकार स्पोर्ट्स मिनिस्टर जालो, त्या वेळार परत एकदां फावंडेशन स्टोन घालप जालें. आतां ताजी सगळी थडगी तुमकां हांगा 4 वर्सांनी पयल्यान मेळटली. 2012 पैंगीणचो सुपुत्र रमेश तवडकर हो आमदार जालो आनी ताजे कडेन फूल फ्लेज स्पोर्ट्स क्रिडा खातीर गेलें. ताणें एक वेगळें फावंडेशन स्टोन हांगा घालो. इतली मजगती जेन्ना आमी हें करताले तेन्ना सरकारान आमकां मदत केली ना. खरें म्हणजे रमेश तवडकराक हो ग्रावंड करपाक सहज आशिल्लें, खातें ताजे कडेन आशिल्लें. स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी क्रीडा आनी प्राधिकरण खात्याची डायरेक्टर हो आमचो अण्णा म्हणटा आमी वसंत प्रभुदेसाई 2-3दां येवन तो हांगा येवन सगळें मार्कींग करून गेलो, सर्वे करून गेलो, मागीर कन्सल्टंट हांगा दवरले. परंतु ही फायल मुखार गेली नाशिल्ली. पूण हालींच आमकां अशें दिसून आयलें, कळून आयलें की ह्या जमनीचो जो मालकी हक्क आशिल्लो तो पंचायती कडेन आयलोच नाशिल्लो. जमीन ताब्यात घेतिल्ली, पयशे दिल्ले, परंतु ताजी 1/14 जें नांव येवपाक जाय आशिल्लें, सनद जी मेळपाक जाय आशिल्ली ती पंचायती कडेन मेळ्ळी नाशिल्ली. आनी ह्या पैंगीण पंचायतीचे एक पंच सदस्य धडाडीचे म्हणपा जाय ताका प्रवीर भंडारी हाणें खरोखर प्रयत्न करून ह्या जमनीचे कागदपत्र तांणी आपल्या पंचायतीच्या नांवार करून घेतली. परिस्थिती अशी आसा तो मुखार फायल गेल्लीच ना. निदान आतां तरी ती जावची अशी आमची सगळ्यांची मागणी आसा. गेली 40 वर्सां पैंगीणकार हो ग्रावंड जावचो म्हणून डिमांड करतात. 40 वर्सां भितर सरकार बदलली, आमदार बदलले आनी एक अजापाची गजाल आनी एक गजाल म्हणल्यार अशी की गोंयच्या 4 खेळा मंत्र्यांनी हांगा फातर घातले. 4 फावटी ट्राय केले, हांगा 4दां उद्घाटन जालें हो ग्रावंड जावचो म्हणून, पूण आजून काय हो ग्रावंड जालो ना. आतां हालींच काणकोणचे आमदार इस्दोर फेर्नांडीस हांणी पैंगीण पंचायतीन परत स्टेप घेतला हो ग्रावंड करपाक. पैंगीणकार आशेन आसात ह्या फावटी तरी हो ग्रावंड जावचो म्हणून. RDX गोवा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर.